फॉर्मेलिनाचेर दुसऱ्या दिसा विरोधकांची विधानसभेत धुमशेणां, कामकाज नासतना अधिवेशन दिसभरा खातीर तहकूब. अभिषेकाक आयिल्ले चलयेचेर आगळीक केली म्हूण फोंडे पुलिसांनी केली मंगेशीच्या भटार केस. महाजन समितीन केलो भटाक निलंबीत. ब्लॅक होल तंत्रज्ञान वापरून सोनसड्यावेलो कोयर काडपाची येवजण केली. निमणे मडगांव नगरपालिकेन रद्द. फुडल्या सप्तकांत पणजे जातलो संत कबीरावेलो एक पात्री प्रयोग. संगीत नाटक अकादमीचो अध्यक्ष शेखर सेन करतलो कबीर सादर. पळोवया बातम्यो विस्तारान. पावसाळी विधानसभेचे पयले 2 दीस कांयच कामकाज जावंक नासतना उदकान गेले. दोनूय दीस फॉर्मेलिनाचेर बोवाळूच जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसीचो हो पब्लिसिटी स्टँड, जाल्यार विरोधी पक्ष म्हणटा सरकार हो प्रस्न गंभीरतायेन घेना. सभापतीन रूल बूक दाखयलो, मात दर एकलो वेगळे उलयता. कामकाज तहकूब करून गोंयचे प्रस्न सुट्टले? आयकात तांचे म्हणणे. शुक्रारा थोडेच प्रस्न चर्चेत आयले. तातूंत भौशीक बांदकाम खात्यान हातान घेतिल्ली कामां आशिल्लीं आनी राज्यांत जाल्ले गुन्यांव. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार सभेमेजार प्रस्न दवरपाचे आशिल्ले, मात थंय फकत बोवाळ जालो आनी चर्चा मात्तूय जाली ना. मुख्यमंत्र्यान आनी सभापतीन हाचेर सोमारा विस्तारान चर्चा करतले म्हूण सांगून लेगीत काँग्रेसीन आपले तेच केले आनी आतां 12 दिसांतले फकत 10 दीस उरल्यात. जेन्ना दिल्ली असेंब्ली आमी 22 दीस तुम्ही अनाउन्स केल्ली, त्याची तुम्ही 4 दिसांची हाडली. आमी सहकार्य केले. अन्य विरोधी पक्ष नेते सहकार्य केले. तुम्ही रूल धरून उलयात. आमी जर बेश्टी उलयात खंयच्या रुलानुसार तुम्ही सांगतात? तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास खंयच्या रुलानुसार डिस्टर्ब करतात? There was no motion today. The noise was being made on yesterday's event. That is not a rule of the House. Yesterday's motion has been already decided by Speaker. The issue is over. If they wanted something, they should have moved motion today. Today there was no motion, so this noise was only for purpose of taking a cheap publicity, because Monday we are answering the full question. And why Monday is because it has 2 departments, as you are aware. Fisheries department cannot have a FDA branch in it. So FDA is a separate body. So 2 departments have to be answered together, plus police has to execute it. And we have taken already the action of banning fish, imported fish, into the state. So once action is there, there is no urgency left of replying it on the same day. I am replying properly on Monday. Per rule, Speaker allowed calling attention yesterday. Motion also was yesterday without asking for suspension of question hour. It was wrongly drafted. Probably the rules are not properly studied. आणि रूल बुक जो आसा हो तांकां बऱ्या रितीन खबर आसा. ज्या दिसा जो एडजर्नमेंट मोशन मूव करता हो त्याच दिसा खातीर आसता. तेजे दुसरे दिसा ताजेर कांयच नासता. आनी जेन्ना स्पिकरान सांगलें की तुमचो एडजर्नमेंट मोशन हांव एडमीट करिना, हें हावजान सांगलेलें आसा. हावजान थंयसरूच सांगलेलें आसा, आय एम नॉट एडमिटींग इट. म्हणजे तांकां रायटिंगान तें वचूंक जाय अशें नासता. जेन्ना तेंच्यांनी दिला थंयसरूच सांग. जेन्ना 15 लाख लोकांच्या हेल्थाचो प्रश्न आसा, आयज काही प्रेग्नेंट बायले विशयी आज डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, तिचे आमची बाय जेनिफर बाई सांगतले. पूण अशें जेन्ना आमी डॉक्टर आमकां सांगतात की ज्या भुरग्यांनी किंवा लोकांनी जे आयज पर्यंत जे खाल्लें आसा तो इफेक्ट जावन आस्ते आस्ते तुमकां दिश्टी पडटलो. तेन्ना असलो गंभीर विशय, जो सिरियस विशय, जे हेल्थाचो विशय जो आसा तो पयलीं हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. हे आयज पयली सुरवात हांवें आग्रह धरलो. काल चीफ मिनिस्टरान म्हणला, there is one person who is controlling the total fish mafia. And ताजे बरोबर 5 आहे म्हणून. Let him mention this 5 also and take action against the 6 which the government wants. Why they are not taking action? दूसरा एक point सांगता हूँ, everybody forgot it. You know, under rule 101 I had moved a resolution in the assembly. And that was on the this day only. Now they are calling attention. What about a resolution? Why they have not allowed it today? विधानसभेच्या कामकाजाचे 2 दीस फुकट घालून काँग्रेसीची संद चुकली अशें भाजपा म्हणटा. म्हाका दिसता त्या विशयाचेर येता बाबू कवळेकाराक संदी आसली की फॉर्मलीन ह्या विशयाचेर उलोवपाक, फिशाचेर उलोवपाक ताका संदी आसली, ती ताणें वडगयली. म्हणटकूच सगळ्यात प्रस्ताव सोडलो आमी, कॉलिंग एटेन्शन प्लस बाबूचो प्रश्न हेजेर चर्चा जावपाक
आयज ती संदी त्या दिसा येयल्ली आनी पण ही संदी तेंच्यांनी वाया घडोवली. प्रश्नोत्तराचो तास गेलो. स्पिकरान कॉलिंग अटेन्शन तो हे घेतलो, प्रश्न घेतलो, तेन्ना तेंच्यांनी बोवाळ केलो आनी काल तो चर्चे येयलो ना आनी त्या खातीर त्या रागान तेंच्यांनी काल आनी आयज 2 दीस हे 2 दीस गेले. वायट दिसता कित्याक तर ज्या मोठ्या उमेदीन आमदार विधानसभेची तयारी करता, क्वेश्चन्स घालता की जनतेचे प्रश्न टेबलार येवचे म्हणून आनी ताका मंत्र्याकडून उत्तरां मेळची म्हणून, ती संदी घेवन 2 दीस वडगयली गेली. अजापाची गजाल म्हळ्यार उपसभापती मायकल लोबन हांकां तेंको दिला. तो म्हणटा फॉर्मेलिनाचो प्रश्न गंभीर. आयकात तो कितें म्हणटा तें. What opposition has done yesterday is the right thing. I fully agree with. I fully support them, and I support all the Goans who are standing up for this issue. All over the world, FDA has offices where the general market is there, and they keep a watch. They do periodical checks, which was not happening. So fruit market, vegetable market, periodical checks have to be done. We cannot take things for granted as far as the locals and Indians are concerned who are coming over here to Goa as a tourist or as a local who is eating food on daily basis. They cannot be at risk. मात लोबोक वाटोवपाक आनी ताणी दिल्लें विधान स्पश्ट करपाक भाजपा सज्ज आशिल्ली. I also माझे calling attention आशिल्लें. I moved a calling attention. So I am also with the same issue. So what he meant to say is the issue of formalin is a issue which is correct. So I also, when I moved a calling attention, that doesn't mean I am against my government or that I am against the BJP. But it is that issue is very correct what they have taken, but not the way they have taken. पूण एक प्रश्न उरता. गोंयचे प्रश्न कामकाज तहकूब करून सुट्टले? सगळें खरें, पूण हातूंत सामान्य मनशाक जाता तो त्रास कोण पळयता? आनी जेन्ना सभाघरांत कांयच कामकाज जायना तेन्ना सामान्य मनशाचेच पयशे फुकट वतात. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी विराज कामत. गोंयच्या फामाद मंगेशीच्या देवळान एका भक्त चलयेचेर भटान आगळीक केल्या. निदान तशी केस तरी पुलिशेन जाल्या. ही घडणूक जाल्ली म्हयनोभर पयलीं, पूण फोंडे पुलिशेन FIR केल्या कालच्या बेरेस्तारा सांजे. आनी ही केस जाले बरोबर मंगेशी देवस्थान समितीन त्या भटाक कामावेल्यान निलंबीत केला. पूण आगळीक खऱ्यांनीच जाली काय कितें तें अजून सांगपा शकनात. चलयेची कागाळ इमेला वयल्यान येतकीर फोंडे पुलिशेन FIR केला आनी चवकशी सुरू केल्या. शुक्रारा फोंडेचो पुलीस निरीक्षक हरीश मडकयकार टीम घेवन मंगेशी देवळांत गेलो. तांणी देवळांतली CCTV फुटेजय घेतल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मात मडकयकारान आमकां सांगलें तें इतलेंच. आपल्या चलयेक आनी आनी एका चलयेक मंगेशी इतले एका भटजीन धनंजय भावे हाणें मोलेस्ट केले म्हणून कंप्लेन फायल केली आसा. त्या प्रमाणे क्रायम रजिस्टर केल्लो आसा अंडर सेक्शन 354 IPC आनी मोबायल इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. मुंबय रावपी आनी अमेरिकेंत शिकपी हे चलयेन देवस्थान समिती कडेन कागाळ करून ही घडणूक तांचे नदरेक हाडली 20 जूनाक. आपूण कसल्या भिरांकूळ प्रसंगांतल्यान गेले ते ताणें सविस्तरपणान बरयलें. ते सांगतात ते प्रमाण ही घडणूक जाली 14 जूनाक. ती आपल्या फॅमिली वांगडा अभिषेका खातीर मंगेशी देवळांत गेल्ली. ती सांगता, हांव आनी म्हजी आवय गाभाऱ्या कडेन वचपाक लागली तेन्ना भटान आमकां थारायलें. ताणें सांगलें, तुमी दोगांय वांगडा वचनाकात, तुजी आवय पयलीं फुडें वचूं दी. आवय भितर गेली आनी हो भट म्हजे लागीं गजाली मारूंक लागलो. हांव ताच्या पांयां पडलें जाल्यार उठ्ठा म्हणसर ताणें म्हजे खांदे धरले आनी म्हाका आपले कडेन ओडलें. आनी कितें जाता तें कळचे पयलींच म्हज्या पोल्यांचे उमे घेवपाक लागलो. चलयेन आपले फामिलीक ही भिरांकूळ घडणूक सांगतकीर चलयेच्या बापायन पुलिशेंत वचचे बदला पयलीं देवस्थान कमिटीच्या कानार ही घडणूक घातली. लेखी कागाळी दिली. ताचेर कमिटीन आपलो अहवाल दिलो तो असो. कागाळी प्रमाण आमी चवकशी केली, पूण तातूंत तथ्य आसा अशें आमकां प्रथमदर्शनी दिसलें ना. तेन्ना तुमी योग्य त्या कायदेशीर मार्गान वचचें अशें बापायक सुचयलें. तेन्ना बापूय पयलीं सोशल मिडियाचेर गेलो अशें कमिटी म्हणटा. ताचेर थळावो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे गोवा 365 कडेन उलयलो, पूण तळ्यात ना मळ्यात असो. आता सोशल मिडियाच्या अंतर्गत जी बातमी जी व्हायरल जाल्ली आशिल्ली
त्या संदर्भात सकाळीच म्हाका 9:30 कळ्ळें की फ्रॉम माय रिलायबल सोर्सीस ती जी चली जी आसा ताणें एलिगेशन्स जे केल्ले आसात ताजेर ताणें FIR केल्ली आसा. पूण म्हजो एक प्रश्न आसा, म्हणजे एक डावटूय आसा काही गोश्टी. कशें आसा न्ही, 17 तारखेक इन्सिडंट जाल्लो अशें म्हणटात चली. 17 ते 17 जून ते आज पर्यंत ऑलमोस्ट 1 म्हयनो 3 दीस सुमार जालो. जाल्यार हेजे संदर्भान मदीं FIR कित्याक जावं नाशिल्ली असो एक प्रश्नचिन्ह आसा. घडये कारणां वेगळी वेगळी जावपाक शकता. जेन्ना टेम्पलाच्या आनी खास करून आतां एक गोश्ट आसा की म्हजे नॉलेजी प्रमाणे की टेम्पलान जर CCTV सुद्दां जर आसलो जाल्यार तेजो जर रिकॉर्डिंग जें आसा तें मॅक्झिमम म्हजे माहिती प्रमाणे 20 दिसां खातीर तरी आसता. पण तें सुद्दां जर आमी जर आज सोदपाक जर गेले जाल्यार घडये एकाचें कांयच मेळपाना. पूण म्हाका अशें दिसता की अननेसेसरी कोणाक तरी तातूंत इनवॉल्वमेंट करप, जर खरीच जर तातूंत तथ्य जर आशिल्लें जाल्यार 1-2 दिसां भितर खंय तरी FIR जाता आशिल्लें अशें म्हाका तर दिसता. पूण जेन्ना कंप्लेंट केल्ली आसा आतां ती कंप्लेंट केले म्हणटरीच आमची जी प्रॉपर ऑथॉरिटी जी आसा, पुलीस जे आसा ते डेफिनेटली तातूंत चवकशी करतले. चलयेची कागाळ पुलिशे कडेन पावपाक 1 म्हयनाभर वेळ कित्याक गेलो हे घडये गोविंद गावडेन सारकें सोदून काडलें नासत. पूण मंगेशी देवस्थान समितीचो अध्यक्ष चंद्रनाथ धुमेन काडिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत ह्या सगळ्या घडणुकांची तारखे प्रमाण म्हायती मेळटाच. समिती कडेन कागाळ आयली 28 जूनाक. तांणी रोखडीच देवस्थान समितीची ताकतिकेची बसका आपयली 7 जुलयाक. भटाकय ताचो खुलासो करपाक सांगलो 7 जुलयाक. उपरांत 29 जुलयाक आमसभा घेवन थंय समिती निर्णय घेवपाक सोदताली. पूण चलयेचो बापूय समितीचे फाटीकच लागलो. पयलीं बेगोबेग त्या भटाक काडून उडयात, नाजाल्यार हांव सोशल मिडियाचेर वचून हें प्रकरण जगार घालतलो. बापाच्या धमक्या मुखार बागोवपाक समितीन दिलो न्हयकार. तेन्ना ताचे उपरांत चलयेन फोंडे पुलिशेंत कागाळ केली 19 जुलयाक सांजे 7 वरांचेर. समितीन रातोरात 11 वरांचेर भटाक केलो निलंबीत. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. सरकारान राज्यांत नुस्तें इम्पोर्ट करपाक बंदी घातल्या. ताचेर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट आनी राष्ट्रीय नुस्तें कामगारांनी खर टिका केल्या. वयल्यान जे माफिया गोंयांतल्या नुस्तेमारी वेवसायाचेर शेक गाजयतात तांचेर सरकारान कारवाय करपाक जाय अशें ते म्हणटात. गोंयांतलो होलसेल नुस्तें बाजार नुस्तेमारी संचालनालयान पळोवपाक जाय, नुस्त्याच्या एजंटांनी न्हय अशें गोंयच्या रापणकाराचो एकवट आनी राष्ट्रीय नुस्तें कामगारांनी मागला. सरकारान आयज क्लियरली दाखयलेलें आसा की नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन आशिल्लें. आतां केरला गव्हर्मेंट, आंध्र प्रदेश गव्हर्मेंट, ओडिशा गव्हर्मेंटान कितलीशीच रेड मारून ही फॉर्मेलिन नुस्तें आसा दवरलेलें. हे आयज लोक आयज नुस्तें बाजारांत वचना. हे लॉस आतां रिटेल फिशरमॅनाक, नुस्तेकार जे आसा आनी नुस्तेकार जे भयणी पळय विकतात तांकां लॉस जाले. म्हूण सरकार एजंटाक लागून आख्खे गोंयचो लोकांक आनी जे नुस्तें विकतात त्या मनशांक फोंडान उडयता. म्हूण हे सरकाराचें रॉंग. आमी मागता सरकाराक हे एजंटाचेर पळय इमिजिएटली पयलीं एक्शन घेवचें आनी FDA डायरेक्टर जे आसा जे फॉल्स स्टेटमेंट दिता तेजेर पयलीं कारवाय जावंक जाय. आनी आमी मागता की होलसेल मार्केट जे आसा हे फिशरीज डिपार्टमेंटान चलोवचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. सिंहाड देडाच्या नव्या मसुद्याक लागून थळाव्या नुस्तेकारांक आनी पर्यटनांक लाव जातलो अशें उपसभापती मायकल लोबो आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान म्हणिल्ले. देखून गोवा अगेन्स्ट सिंहाड देडान तांचो निशेध केला. हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक मात फायद्याचें ना अशें तांचें म्हणणें. सिआरझेडान 2011 वर्सा दिल्ल्या कायद्यांत नुस्तेकारांचो फायदो आसा आनी नवें नोटिफिकेशन सगळें ना करून उडयता अशें गोवा अगेन्स्ट सिआरझेड म्हणटात. 2018 notification is not in favor of any goals. It is not in favor of any Raponkar. In fact, it is against the very principles of CRZ 11. It is against the Raponkars and the people of Goa. In fact, I would go further and say 2000 CRZ 18 is only for outsiders and the builder lobby. Now I'll tell you, 2011 CRZ notification was beautiful. It actually covered all aspects. It was actually done to protect the environment and to protect the interests of the locals. What 2000
CRZ 18 is doing is, it is trying to dilute completely and undermine the CRZ earlier notification of 2011. थळाव्या नुस्तेकारांची घरां सोदून काडून ती रेग्युलरायज करतले अशें 2011 वर्साचे CRZ नोटिफिकेशनात सांगिल्ले, मात ते आजून करूंक ना अशें कॅनेडी म्हणटा. How many houses has he regularized so far? The CRZ 11 is authorizing them to regularize the houses of fishermen. How many fishermen have they regularized so far? How many houses they have regularized? And if not, why not? The GCZMA has been ordered by the NGT, by the National Green Tribune, to regularize, to make plans of the coastal zone and put these houses on the fishermen in the exact places on the map and regularize them. Still the government has failed to do this. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. उसगांवां आनी मंगेशी जंक्शनार जाल्ल्या अपघातांत एकाक मरण आयलें तर दुसऱ्याक बरोच माल लागला. उसगांवां ट्रक आनी स्कूटरीन जाल्ल्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी शिवदास गावडेक मरण आयलें, जाल्यार मंगेशी जंक्शनार जाल्ल्या अपघातांत अरुण प्रियोडकाराक बरोच माल लागला. शिवदास आपल्या स्कूटरी वयल्यान फोंडेच्या कॅटल फीड प्लांटात वतालो, तशेंच ट्रकूय तेच दिकेन वतालो. उसगांव जंक्शना लागीं समृद्धी हॉटेला कडेन ट्रकान ताच्या स्कूटरीक धपको दिलो. हो अपघात सकाळी जाल्लो. अपघाता उपरांत ताका उसगांवच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत घातिल्लो, पूण थंय ताका मरण आयलें. तशेंच मंगेशी जाल्ल्या अपघातांत अरुण आपले स्कूटरी वयल्यान कुंडय वतालो तर गाडी मंगेशी वताली. हो अपघात सांजे 5:30 वरांचेर जालो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. भारत संचार निगम लिमिटेडच्या कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी शुक्रारा पाट्यार तांच्या कार्यालया भायर निदर्शनां केली. कंत्राट दिवपाची पद्दत बंद करून तांकां पगारी रजा दिवची अशें तांणी मागला. तशेंच तांचो पगारूय वेळार जायना अशें ते म्हणटात. जे कामगार कंपनीक वयर काडपाक रातीचे दीस करतात तांकां कंत्राटाचेर दवरप बरोबर न्हय अशें आयटकाचो सचिव क्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणटा. तशेंच कामगार संघटनेचो हे पद्दतीक विरोध आसा अशेंय ताणें सांगलें. आमचो ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर धिक्कार, ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आमचो ओपोज आनी त्याच परी परिणाम ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचो असो जाता की दिसपट्टो कामगार काम करून ताका पगार मेळना. आज तारीख 20 जुलैची 20 तारीख, जुनाचो पगार अजूनही ना. लगातार गेल्या 6 महिन्या फाटल्यान म्हयने तांकां पगार टायमार मेळना. आमचो डिमांड टायम टू टायम पगार दियात. आमचो डिमांड आमचे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काबार करात. आमचो डिमांड आमकां बोनस दियात. जर तांकां पगार दिनात तर ते काम करचे ना अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांणी सरकाराक दिल्या. नो वर्क नो पे असो रूल म्हणटा मॅनेजमेंट, पण आमी म्हणटा नो पे नो वर्क अशें कित्याक जावपाक जायना. नो पे नो वर्क अशें म्हणून कामगार आयज हांगा येयल्यात शिटकावणी दिवपाक BSNL मॅनेजमेंटाक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. एके बळजबरीचे केशीन सांसलीचे नांव उक्ताडार हाडिल्ल्यान महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आनी हेर 4 जाणांचेर FIR दाखल केल्या. हो गुन्यांव IPCचे कलम 34, ज्युवेनाईल जस्टिस एक्टाचे कलम 74 आनी पॉस्को कायद्याच्या कलम 23 खाला नोंद केला. शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायकान कागाळ केले उपरांत प्रतिमा कुतिनो आनी बाकीच्या 4 जाणां आड FIR नोंद केल्या. इतले जावनूय महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनो म्हणटा आपण असल्या कागाळींक भियेना. That an FIR is filed by the Panjim police on us. Complainant is Rakhi Naik and the FIR is filed yesterday with sections of IPC, that is section 34 of IPC, Juvenile Justice Act section 74, POSCO Act Laila Amcher section 23. Now this FIR which is filed on us, especially me, Savitri Kaulekar, the deputy sarpanch of that village and 2 panchas. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वास्को शारांत साबार लोकांक डेंगीची बाधा जाल्या.
ही बाधा आनीक लोकांक जावची न्हय म्हूण शारा भलायकी केंद्रान शारांत कितलेशेच कडेन फॉगिंग केले. पोरू वास्को पोलीस स्टेशनात डेंगीचे दुयेंती मेळिल्ले देखून थंय पुराय सुवात फॉगिंग केला. तशेंच भलायकी खात्यान वेगवेगळ्या सुवातीची पळोवणी करून थंय जळार जाता जाल्यार तपासले. वास्को शारांत वेगवेगळ्या सुवातीचेर वचून लोकांक मेळोन ताका पावसात डेंगी जावचो न्हय हाच्या खातीर कसली जतनाय घेवपाक जाय ताची म्हायती डॉक्टर रश्मी खांडेपारकारान दिली. तशेंच घरा भोंवतणी उदक साचपाक दिवचें न्हय अशें तिणें लोकांक सांगलां. लोकांक एज्युकेट करपाक बॅरला भायर धापून दवर, उदक सामकें गरजेचें म्हणून बॅरला वापरता पूण ते तोंड धापून दवरपाचें. जुन्या साडयेन जुन्या दुपट्टान तोंड धापून दवरपाचें म्हणजे कितें जळारां थी वचून अंडी घालपाक शकची ना. अशें आमी प्रत्येक घराघरांनी वचून हावस टू हावस सर्वे करता. खंय आमकां जर सस्पेक्टेड केस मेळ्ळी डेंग्यूची ताच्या अवती भोंवती वचून आमी पळयता आनीक कोणाक जोर आसा आनीक कोणाक सस्पेक्टेड डेंग्यू आसूं शकता. थंय आमी वचून ब्रिडींग पळयता, बॅरलांनी ब्रिडींग मेळटा. खूब कडेन आमकां ज्या कडेन आमकां पळय सस्पेक्टेड डेंग्यू केसी मेळ्ळा तांच्या घरान एक तरी बॅरल पॉझिटीव आसताच ब्रिडींगाचे मस्किटो लार्वे. म्हणून आमी घराघरांनी थंय अवती भोंवती वचून एज्युकेशन करता लोकांक. कित्याक म्हणून आपल्या प्रत्येक दिसा आपल्या घरा भोंवतणी वचून एक पासय मारपाक जाय. किरान आसा फ्लावर पॉटाच्या पोंदा प्लेट आसा तातूंत ब्रिडींग आसा काय आनी खंय कोकोनट शेल्स आसा, पिडे आसा, बॅकयार्डान कितें उडयल्लें थंय कितें आसा काय तें सगळें आपणें पळोवपाचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 24 जुलयाक कला अकादमीन एक वेगळो कला प्रकार गोंयच्या कलामोग्यांक अणभवपाक मेळटलो. कबीर माथाळ्या कला जावपाच्या आशिल्ल्या ह्या कार्यक्रमात शेखर सेन म्युझिकल मोनो एक्ट प्ले सादर करतलो. भारतांतलो फामाद कवी संत कबीर हांचे जिणेचेर ही कार्यावळ आसतली. शेखर सेन हो संगीत नाटक अकादमीचो अध्यक्ष. गोंय विद्यापीठान कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी कला अकादमीच्या जोड पालवान हे कार्यावळीचे आयोजन केलां. कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात सांजे 3 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. 24 तारखेक हो जो 3 वरांचेर म्युझिकल मोनो एक्ट प्ले कबीर हो जावपाचो आसा. हो 2 वरांचो प्रोग्राम. शेखर सेन हे संगीत नाटक अकादमी जी ह्या संगीत आनी नाटक क्षेत्रांतली एक सर्वोच्च अशी जी अकादमी आसा राष्ट्रीय स्तराचेर ताजे संचालक, त्याच बरोबर एक फामाद अशे प्ले रायट, पोयट, त्याच बरोबर गायक. ते हो प्रयोग कबीर हो प्रयोग हो आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर व्हडलो नावाजलेलो असो प्रयोग आसा. तो फर्स्ट टायम गोंयच्या दर्शकां खातीर आमी हांगा कला अकादमीन सादर करतले. संत कबीर हाच्या जिवनाचेर हो जो नाट्यपट आसा मोनो एक्ट म्हणजे एकूच शेखर सेन हो एकूच कलाकार 2 वरां संत कबीराच्या जिवनाचो जिवनपट आसा तो उलगडोवन दाखयतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.